आवय कडेन वचून म्हणटा, मम्मी तूं म्हणटाय आमी देवातान आयल्या, डॅडी म्हणटा आमी माकडातान आयल्या. खंयचें सारकें? आमकां जायतें इन्फॉर्मेशन, पूण इन्फॉर्मेशन जाणवाय की इज नॉलेज विजडम. जाणवाय आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? जाणवायक 3 आसात. प्रागच्या बाळका जेजू थंय हांगासर जमलेल्या मोगाळ भक्तीकनो जेजू मानवल्लो जालो, प्रायेन वाडलो आनी जाणवायेन भरलो. बरोवशाचे यात्रीक जावन आमी हांगासर सांगाता जमल्या. आमी खंय तान आयल्या आनी खंय वेता ह्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करचो बरो. आनी हातूंत हें बरोवशेचें पैण आमी केलें जाल्यार आमचें जिवीत क्रिस्ततेंत रोंबोन आसतलें. धाकटुलें भुरगें धांवून आयलें आनी आवय कडेन म्हणालें, मम्मी मम्मी आमी खंय तान आयल्या? वेर डीड वी कम फ्रॉम? मम्मीक बारीक खुशी जाली आनी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां काडून म्हळें, आळे पुता आमी देवातान आयल्या, देवान आमकां रचलां. भुरग्याक ही बारीक खुशी जाली. वी हॅव कम फ्रॉम गॉड. सांजेर बापोय आयलो घरा. बापोय येता आसतना तो एक विज्ञानी. भुरगें बापाय कडेन धांवून वचून विचारता, डॅडी डॅडी वेर डीड वी कम? आमी खंय तान आयल्या? डॅडी म्हणालो, पळय हांवें विज्ञानी जावं कितलीं वर्सां काडलीं, म्हजें धूव आतांत सवालां विचारता. ताका एन्सायक्लोपिडिया काडून शिकयलें, आळे पुता आमी माकडातान आयल्या, माकोड वाडोवन वाडोवन मागीर मनीस जालो आनी माकडातान आयल्या म्हूण विज्ञान सांगलें. भुरगें सांजेर परत्यान आवय कडेन वचून म्हणटा, मम्मी तूं म्हणटाय आमी देवातान आयल्या, डॅडी म्हणटा आमी माकडातान आयल्या. खंयचें सारकें? आवयन बरी जाप दिली, आळे पुता तूं आनी आमी दोगांय देवातान आयल्या, डॅडी माकडातान आयिल्लो की म्हाका कळीत ना म्हणलें. देवान संवसार रचलो आनी आमकां जण एकल्याक देवान रचलां हें आमकां कळीत आसा. देवान आमकां रचता आसतना कोणाय कडेन विचारलां तुका जाय की मनीस जावन ह्या संवसारांत जियोंक? आमी खंयच्या कुटुंबांत जल्मता, खंयच्या वाठारांत जल्मता, कशीं जल्मता, कोणाय कडेन विचारलें ना, आमी ती विसवण केल्ली ना. देखून देवान आमकां रचलां. एक नवाडीक बरयणार म्हणटा, देवान संवसार रचलो जेन्ना ताणें मासलेक रचूंक चिंतलें. 5व्या दिसा देवान मासलेक रचलें. उदका कडेन संवाद केलो खंय आनी उदका कडेन विचारन मागीर मासलेक रचलें खंय. ताचे उपरांत जेन्ना रूख झाडां ताका रची जाय पडली, देवान मातये कडेन संवाद केलो खंय आनी मातये कडेन विचारन रूख झाडांक रचलें खंय. पूण जेन्ना देवान मनशाक रचूंक चिंतलें, देवान कोणा कडेन विचारलें ना. तो आपणाकच संवाद करी लागलो, आपणा भितर चिंतूंक लागलो, आपणा बरीच मनशान आसूंक जाय. देखून आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन मनशाक रचलो म्हणून आयच्या पयल्या उत्पत्ती ग्रंथांतल्या वचपांत आमी आयकलें. देखून मासली उदका विणे जियोंक शकना. उदकांतली भायर काडल्यार मासली मरता. मातयेंतलें जड हुमटून काडलें जाल्यार जड रूख जड मोडटा. पूण देवातान मनशाक भायर काडलो जाल्यार मनीस जियोंक शकना. हें सत तूं आनी हांव वळखून घेता. देखून येडा संख्यान त्या देवाक मान करूंक, एका बाळकाच्या रुपार आशिल्ल्या त्या देवाक मान करूंक आमी सकड सांगाता जमल्या. ह्या वर्साचो विशय जेजू मानवल्लो जालो, जाणवायेन वाडलो, जेजू प्रायेन वाडलो ह्या उतरांनी घाला जाल्यार हांव तितके उतरां बदलितां. जेजू प्रायेन वाडले बरीच जाणवायेन वाडलो. जेजू प्रायेन वाडिल्ले बरीच जाणवायेनय वाडलो. देखून तो सकडांक मानवलो. तसो नियाळ कितें थोडो आमी चिंतून पळोवया. पयलें प्रायेन वाडलो. सांगणी आसा इंग्लीश भाशेन, विथ एज सम ग्रो वायज, सम ग्रो ओन्ली अदरवायज.
प्राय जाल्ले बरी खरी एकल्याक वाडावळ आसा वाडावळ नातली जिवी ह्या संवसारांत कोणी ना आमकां धाकटुलीं भुरगीं म्हळ्यार मोगाचीं एक धाकटुल्या भुरगें मेळ्ळें म्हणटा आसतना रावन धरतात किस दितात पोटलून धरतात धाकटुलें भुरगें कोणाक मोगाचें न्ही सगळ्यांक मोगाचें आवय बापायक शेजारच्यांक आमकां सगळ्यांक मोगाचें पूण हें धाकटुलें भुरगें तूं एका परगांवाक गेलो 5 वर्सां उपरांत फाटीं येता आसतना तें धाकटुलेंत भुरगें जावन उरलें जाल्यार तूं कितें म्हणटाय हें भुरगें कितें वाडोवं ना हें अशेंतगी देखून वाडावळू एक प्राकृतीक नियम एक रूप जड वाडटा सुकणे सावदां वाडटात मनजाती वाडटात देखून मनीसय वाडटा वाडनातलो कोणी ना आमी सगळ्यांनी वाडोवंक आसा देखून आमचे बरीच जेजूय वाडलो जेजू गर्दनाच्या कवणेर आसता आसतना एक बाळ जावन मरयेच्या उस्क्यार खेळटालो 12 वर्सांचो जाता आसतना देवळाक येता आसतना तो एक भुरगो जावंक पावलो मागीर पळयता आसतना एकाच सणे 30 वर्सांचो जाता आसतना तो पब्लीक जावन बावतिज्म घेता पवित्र स्नान घेवन आपणाचें परगट मिसांव सुरू करता जेजूच्या जिवितांत पळोवंक जाल्यार मातेवाचो अंजेल आनी लुकाचो अंजेल ताचे पयल्या अवस्वर आमकां सांगतात जेजूच्या बाळपणा विशीं हें मातेव आनी लूक मात्र सांगतात न्ही आसतना मार्क आनी जुआंवांत वाचूंक मेळना पूण हें इतलें केदोळ म्हणसर तो 12 वर्सां प्रायेक पावता म्हणसर मात्र ताचे उपरांत 12 वर्सां 30 वर्सां म्हणसर जेजूच्या जिवितांत कितें जालें इतली लांब अवधी ह्या अवधेंत कितें जालें कोणाकी कळीत आसा आमकां कोणाकी कळीत ना ह्या लांब अवधेच्या अवधेंत कितें जालां म्हणलें हीं उतरां आमकां सांगतात जेजू वाडलो जाणवायन भरलो सगळ्यांक मानवलो ह्या 3 उतरां भितर इतल्या वर्सांची चरित्रां आटापून आसा तर हाचो थोडो नियाळ आमचे मुखार आमी दवरचो वाजबी जावन आसा म्हूण म्हाका भोगता दुसऱ्यान आमी सांगचें जेजू जाणवायन वाडलो जेजूची वाडावळ एक स्वाभावीक वाडावळ आमी जेजूक संपूर्ण मनीस म्हूण घेता जाल्यार आमी चिंतून वचो जेजू जल्मतानाच देवाचो पूत जावन जल्मलो जाल्यार ताचे थंय दैवीक सैम आसल्यार तो मनशा रुपार जल्मलो दॅट्स वाय वी से जीजस इज फुल्ली ह्युमन अँड फुल्ली डिवायन संपूर्ण मनीस आनी संपूर्ण देव हें संपूर्ण मनशापण जेजू तें कशें आयलें गे म्हळ्यार जेजू पयलें आपल्याची आवय बापूय मोरी आनी जुजे तांच्या सांगाता वाडलो तुमी जाणात एका तांत येतान एक किडो भायर येता तो किडो भायर येता आसतना रेशमेचो किडो कितें करता आपणाच्या बोतोनी आसलें पुरो पालो खाता न्ही खावन खावन निमाणें कितें करूंक सुरू करता आपणाच्या बोतोनी एक पोती बांदता ती पोती बांदून भितरच रावता सुमार वेळ भितर पोतये भितर कितें जाता कोकून वॉट इज हॅपनिंग इनसायड नोबडी नोस बायल्यान आमकां कितेंच कळीत ना पूण एक दीस ती पोती भितर तान फुट्टा आनी जेन्ना ती पोती भितर तान फुट्टना ताचे तान कितें येता एक सोबित्त पिसोळें भायर येता ए बटरफ्लाय बिगिन्स टू फ्लाय आवटसायड फ्रॉम दॅट कोकून हांवें जेजूच्या जिविताक सर करियेत जेजूच्या 2 वर्सांची चरित्रां सांगल्या पयलेंची 12 वर्सां म्हणची चरित्रां सांगल्या ताचे उपरांत हांवें म्हणूंक जाय जीजस वॉज इन ए कोकून एका पोतये भितर आसलो ती पोती कितें तें भाग्यवंत कुटुंब तें नेजरेताचें वातावरण तो सिनायगॉग थंयसर आपणाचें शिक्षण रक्षण पोर्शण अभिवृद्धी देखून जेन्ना तो ह्या पोतये भितर आसता आसतना ताका संपूर्ण रितीची सकत मेळ्ळी समृद्धी मेळ्ळी आनी तो बावतीम घेता आसतना फुटोवन एका पक्षी बरी एका पतंगा भशेन उबोवन एक पिसोळें जावन आपणाचें जिवीत पब्लीक सुरू करूंक लागलें देखून बावतीम घेता आसतना थंयसर देवाचो ताळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत हाचें तुमी आयका तेन्ना तो देवाचो पूत म्हणलें सगळ्यांक आमकां कळीत जालें आनी मनशा सैमांत समृद्धेन संपूर्णकायेन तो पावलो देखून जेजूची संपूर्ण गाय आमी आयचे दिसा आमी नियाळता
जेजू जाणवायेन बरलो. आमच्या शिकपा वरवीं आमची मोत चुरूक जाता. आमी जायतें शिकता. आदी मगां मलगड्यांनी शिकलें शिकप पळयल्यार कोण एकलो 10वी PUC केली जाल्यार व्हडलें शिकप म्हूण आसलें. आधुनीक काळार कितलें शिकल्यारय पावना. देखून आमी सगळीं शिकूनच आसा, म्हातारे जातना शिकता. आनी कितलें शिकल्यारय आमकां पावना. आमी आनीकय शिकचें म्हणटा. आनी आधुनीक काळार कंप्युटर युगांत आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ताचें शाणेपण दाखयता. आनी ताचे विशयान कितें आमकां समजणी विशेश ना. आनीकय जायतें शिकचें आसा. ह्या तूं कितें जाता गे म्हळ्यार आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा, डेटा मेळटा. आमी खंयचेय सवाल विचारलें जाल्यार आदले फावटी एकलो MC कार्यक्रम करता आसतना ताणें विचारलें बायबलांतलें मोठवें अध्याय कोणसो म्हणून. मोठो अध्याय से वॉट इज द सेंटर ऑफ द बायबल अँड वॉट इज दॅट सेंटर. पयले लोकां कडेन विचारलें कळीत ना. सिस्टरां कडेन विचारलें कळीत ना. पाद्राबांनी सांगचें नाका म्हणें. मागीर पाद्राबाडे विचारलें पाद्राबागे कळीत ना. आमी सगळें रोसाच्या कार्यांत वगेत बसल्या. तितल्या ताणें एकलो धाकटें भुरगें फाटल्या बंकार बसून आसलें धांवून आयलें. 2 मिनटांनी Psalm 117 म्हणून ताणें सांगलें. सगळ्यांनी ताळयो पेटल्यो. भुरग्याक खंय तान मेळ्ळें गे म्हूण ताणें ताचे भितर गुगल करून ताणें सोदून काडलें. पळया आयच्या भुरग्यांची जाणवाय कितली आसा पळया. आमकां कळीत नासलें एकल्या धाकट्या भुरग्याक कळ्ळें. पाद्राबांक इतले सेमिनरिस्ट 14 वर्सां शिकून आसलें कांय गोत्तू ना. त्या भुरग्याक कळीत आसा कितें म्हळ्यार गुगल सांगता. देखून आयच्या काळार इन्फॉर्मेशन मस्त आसा. आमकां जायतें इन्फॉर्मेशन. पूण इन्फॉर्मेशन जाणवाय गी इज नॉलेज विजडम. आमचें गिन्यान आमकां जाणवाय दिवंक पावता गी ना. बिन लाडनाक बारी जाणवाय बुदवंतकाय आसली. देखून तो तितली मांडावळ करूंक शकलो. जायते वायट कामांक आमची वापरूंक जाता आमचें तें आसलें गिन्यान. आवर नॉलेज कॅन बी यूज्ड फॉर मेनी गूड थिंग्स, मेनी बॅड थिंग्स. पूण जाणवाय तशी न्ही. जाणवाय आमकां मेळचे जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. जाणवायक 3 आसात. पयल्यान पयलें नॉलेज जाय. आमकां गिन्यान जाय. आमकां बुदवंतकाय जाय. पयलीं आमी शिकोवंक जाय. दुसरें आमकां अनुभव जाय. वी नीड एक्सपिरियन्स. तिसरें कितें जाय. वी नीड गॉड्स ग्रेस. देवाची कृपा जाय. ह्यो 3 संगती आटापल्यार मात्र जाणवाय जाता. फकत इन्फॉर्मेशन आसल्यार कांय प्रयोजन ना. त्या इन्फॉर्मेशनाक अनुभव आसल्यार एक तो मनीस म्हण येत मलगडे मनीस जायत्या अनुभवाचे मनीस म्हणटात. ताकाय जाणवाय म्हणनात. जेन्ना तुजें इन्फॉर्मेशन ताका तूं अनुभव वापरताय आनी अनुभवाक जेन्ना तूं फावो त्या रितीन देवाची कृपा तुका लाभता तेन्ना तूं जाणवायचो मनीस जाताय. देखून जाणवायच्या बुकांत तुमी पळोवंक गेल्यार ती जाणवाय कोण. जाणवाय देव. देव जाणवायचें भांडार. जाणवाय विशयी उलोवन नावार्दीक तत्वशास्त्रज्ञ देवशास्त्री आखिनाचो सांत थॉमस म्हणटा. थॉमसान एक दीस चिंतलें म्हजें तें आसलें बूक सगळें हांव उलपावन घेता. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या जाणवाय मुखांत मोय बरयल्लें पुरा कांय न्ही. देखून सगळें उलपावंक भायर सरलो तो. निमाणें तो म्हणटा देवाची जाणवाय इतली अगाध. हांवें दिंबेर पडटना म्हाका इल्लें ताचें ताण समजणी लाभता म्हणालो. देवाची जाणवाय म्हाका मेळचे जाल्यार हांवें दिंबेर पडोवंक जाय. हांवें खालतो जावंक जाय. जेन्ना मनीस खालतो जाता ताका देवाची जाणवाय लाभता. बुदवंतकाय आसलो मनीस हंकारान भरता. बुदवंत मनीस चिंतता कितें म्हाका सगळें कळीत आसा दुसऱ्यांक कितेंच कळीत ना. आपणाची बाडाय उलयता. आनी ही बुदवंतकाय आपणाक कितें करूंक पावता. आपणाक एक काम दिता. आपणाक सनद दिता. आपल्याक डिग्र्यो मेळटात. समाजीन स्थानमान मेळटा. आपणाक आस्त बदीक करूंक जाता. आपूण ग्रेस्त जाता. हें सक्कड बुदवंतकायेंतल्यान जाता. पूण जाणवायेंतल्यान कितें जाता. जाणवायेंतल्यान तूं देवाक आनी मनशाक मानवल्लो व्यक्ती जावन जियोंक जाता. तर आमी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो म्हूण आमी सांगता. तर जेजू कशें देवाक आनी मनशाक मानवलो. कित्याक तो खालतो जावन जियेलो. किर्तनांत सांगलां फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनींग ऑफ विस्डम. देवाची भिरांत
जाणवायचे मूळ. देवाच्या भिरांतेन कोण जियेता, भिरांत म्हळ्यार कांपणी म्हणून न्ही, देवाक विधेयी जावन कोण जियेता. जेजू संपूर्ण रितीन देवाक विधेयी जावन जियेलो. लुकाच्या वांजेलांत सांगचे प्रमाणे आपणें खंयचेंय काम करच्या प्रमाणे हंता हंताक देवा थंय संवाद करनत आसलो. बापा तुजी कुशी कितें म्हाका सांग. आनी असलो संवाद केल्ल्यान खंडीत जावन जेजू देवाक मानवलो जावंक पावलो. देखून ताणें बावतीन घेतना तो ताळो आयकलो, रुपांतर जातना तो ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला. देखून जेजू देवाक मानवलो जावन ह्या संवसारी जियेलो. देखून जेजूक संपूर्णता लाभल्या. एका कुशीन ताका मनशापणाची संपूर्णता, मोरी आनी जुजे आनी आमच्या समाजींत ताका ही संपूर्णता लाभली जाल्यार आनी एका कुशीन देवाच्या कृपेन संपूर्ण रितीन तो बरोवन तो दैवीक जाणवायेन बरलो. अशें एक संपूर्ण फुल्ली ह्युमन, फुल्ली डिवायन फकत जेजू मात्र आमी न्ही. तर आमी कितें करता, जेजूतान थोडो प्रकाश आमी घेता. जेजू सुर्या भाशेन, सूर्य परजळटा पूण सुर्याचो प्रकाश आमकां मेळटा न्ही गी. देखून आमी काळोखांत असले उजवाडाक येवन म्हणटा, सोम्या तुजो इल्लो प्रकाश आमकां घाल. तुजे इल्ले आमकां जर प्रकाश पडलो जाल्यार म्हजी पातकां धुवन वेतेलीं. तुजो इल्लो प्रकाश पडल्यार म्हजी पिडा पयस जातली. तुजो इल्लो प्रकाश पडलो जाल्यार म्हज्या कुटुंबांतले समस्या परिहार जातले. देखून जेजू जावन आसा ती सकत आदी परादी शक्ती म्हणटा कन्नडान. ही एक विशेश सकत. असली सकत ह्या संवसारांत मनशां कडेन आसूंक जायना. ती दैवीक सकत. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणटा बाळोक जेजू. ताचे तें ही सकत आसा. ही सकत कोणाक लागली ते सकट बरे जातात, कोणाक लागली ते सकट जाणवायेन भरतात. आनी हांगासर तुमी इतलीं जाणां आसात, ह्या सत्तेचो प्रभाव तुमचे थंय पडला. देखून तुमी हांगासर आयल्यात. तर मोगाळ बाबा आनी भयणी, आज एक अपुर्बायेचो दीस आनी ही जाणवाई आमकां लाभो म्हूण मागया. तर आमकां ही जाणवाय मेळचे जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगले बरी, दैवीक सैम ताचें जावन आसलें जाल्यार तो मनीस जालो. आपणाचे देव सैम सोडून तो कालतो जालो. क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो. देखून जेजू इतली कालतीकाय ह्या संवसारांत कोणेय पळयली ना. देखून आमकां आपोवणें आज आविलाची सांतेरेजी म्हणटा, कालतें जायनासतना देवाचो अनुभव कोणाकी जायना. तर तुवें आनी हांवें बुदवंतकाय वापरली जाल्यार बुदवंतकायेन आमकां अहंकार येता. जाणवाय वापरली जाल्यार आमचे थंय कालतीकाय येता. तर मागीर आमी आमकां हें कालतीकायेचें देणें मेळोवं. जेन्ना आमी कालतीकायेन वाडटा, ही कालतीकाय केन्ना आसा आवय बापायक आनी हेरांक मानवंक जाय. आमच्या कुटुंबांत पळया, कोण एक कालतो भुरगो आसा जाल्यार आवय बापायक मानवता वयगी न्ही, आबाक आनी आजयेक मानवता वयगी न्ही, स्वाभावीक. एका देसीन देखलो पाद्र्याब आसा जाल्यार बिस्सायबाक कालतो जावन जियलो जाल्यार बिस्सायबा मानवता गी ना, मानवता. सगळ्यांक आमकां कोण कालतो आसा ह्या संवसारी मानवता. जर संवसारी मानवचे जाल्यार आमी कालती जायचे. देवाक मानवचे जाल्यार आमी कालतें जावंक जाय. जेजू कालतो जालो, तो देव सैमाचो जाल्यार तो कालतो जालो. देखून तो सगळ्यांक मानवलो. तो एक आमकां आदर्श, तो एक आमकां निरूप. ताचे पावलांनी आमी चल्ल्या जाल्यार आमकांय दैवीक शेगूण आमचे थंय येवंक साध्य जातलें. देखून हें भाग आमकां लाभो म्हूण मागया. आमी सगळे यात्रीक ह्या संवसारी हर एकलो आमचें पयण करन आसूं. ह्या पयणार येता आसतना कोणी सुखान वचना. हर एकल्याक समस्या आसात. कुटुंबान जावं पुरो, वैयक्तीक जिवितांत जावं पुरो, आमचें पंथ आव्हान आमचें तें आसा. पिडा आसूंक पुरो, कश्ट जगदणी आसूंक पुरो, आमी लॉस जाल्यां जावं पुरो. आनी असल्याच परिस्थितींत आमी आसता आसतना जेजू थंय दावा दावी येता. सोम्या तूं जावन आसाय ती सकत, तूं जावन आसाय आमोलीक दिरवें. तुजो थोडो प्रकाश आमचेर घाल आनी आमी निजायकी गूण जातल्यांव, शांत जातल्यांव, जाणवायेन भरतल्यांव आनी एक दीस तुजे संगी वैकुंठांत सूख भोगोवंक पावतल्यांव. हें भाग म्हाका आनी तुका मेळों. आमेन.